नमस्कार. सीड डायरीच्या 42व्या भागात तुमक सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. इष्टानो, सध्या पावसाचे दीस आयल्या. भायर मन भुलोवपी पावस पडत आसा आणि हे पावसात एका हातात गरम च्याचो कप आणि कानात हेडफोन लावन सीड डायरीचो आस्वाद घेवपाकय एक वेगळीच मजा आसा. आयची कथा सुरू करचे पयलीं जर तुम्ही आमच्या चॅनलाचेर पयलेच फावट आयल्यात जाल्यार आमचो चॅनल सबस्क्राईब करपाक विसरू नाकात. तर सीड डायरीच्या आयच्या भागात आमी आयकुया बाब गुरुदास शिरोडकर हाणें बरयल्ली कथा तो एक दीस. आमचें शेत जोड्ड्यान. घराकडल्यान आवय गोबराचो पाटलो माथ्यार घेवन भायर सरली. हांव आवयच्या पदराक धरून चलोंक लागलो. वत कडकडीत नासलें तरी म्हाका ऊन लागतालें. व्हडले वाळाची पाज काडून आमी फुडें सरले. म्हाजें मातशें लांबूच आसलेलें बानयन बोरीचे जोडपाक शिरकालें. तसो आवयच्या पदराचो म्हजो हात सुटलो. आवयन म्हज्या काट्याक शिरकल्लें बानयन सोडयलें आनी म्हाका हांडीर घेतलो. एका हातान म्हाका हांडीर धरून दुसऱ्या हातान माथ्यावयलो पाटलो घट्ट धरून आवय परत शेताची वाट चलोंक लागली. डोंगरपूरच्या झुडपांच्यान बारीकशा पायवाटेन चलत आमी शेताच्या बानाकडले भाजी कडेन पावली. आईन म्हाका आंडीवयल्यान देंवयलो. माथ्यावयलो गोबराचो पाटलो पाजीच्या पराजेर दवरून म्हाका फुडें व्हरून बानार उबो केलो आनी परत मागीर पाटलो माथ्यार उखलून आवयन म्हज्या हातीन पदर दिलो. आमी बानावयल्यान शेताच्या मदले व्हडले मेरेवयल्यान 4 माड्डीत चलत आमी आमच्या शेतात पावलीं. ना म्हणल्यार शेतात वत बरेंच ऊन लागतालें. आवयन पयलो आपलो गोबोर शेतात वतयलो आनी पाटलो 4 फावटी जमनीर आपटून बरो फाफुडलो. म्हाका आमच्या शेताच्या मदले फडाचे मेरेर पाटल्याची सावळी करून बसयलो. आवय शेताची नण्णी काडीत एका फडाच्यान दुसरे फडात वयताली. तसो हांव आवयचे फाटल्यान पाटलो परतो माथ्याक घालून फुडें फुडें वचत नाचतालो. तसो हांव 1-2दां पाटलो घेवन पडले उपरांत आवयन म्हाका पाटल्यांतूच बसयलो आनी काडलेली नण्णी कुणग्यांनी एकठांय करून उजो घालूंक लागली. आतां बरीच सांज जाल्ली. आवयन म्हाका बरो पदरान पुसलो आनी म्हाका पाटल्यानूच बसून पाटलो हांडीर घेतलो आनी परत घरा येवपाची वाट चलोंक लागली. आमी परत बानावयल्यान शेतात देंवपाच्या पाजी कडेन पावली. थंय आवयन म्हाका पाटल्यांतल्यान काडून परत हांडीर घेतलो आनी दुसऱ्या हातांत पाटलो धरून 5 चडोक पयलेच पावल मारताच आवयच्या पावलाक एक धाकटुल्या सर्पान कुच्च करून चावो घेतलो. आवयन पांय झडपिलो. तसो तो सोरोप फुस्स करून फुडें पडोन परतो वळून पळयत सवकास बाना सकयल शेतान गेलो. आवय म्हाका घेवन तशीच वयर आयली आनी चलत रावली. परत आतां आमी व्हडल्या व्हाळाच्या पाजी कडेन पावली. आतां आमोरी जावन थोडोसो काळोख जाल्लो. आतां म्हाका जाणवोक लागलें आवयक ती पाज चडोवंक जायना. तरी कशी बशी पाटलो हातीचो उडोवन म्हाका घेवन पाजी वयर सरली आनी म्हाका हांडी वयल्यान सकयल देंवयलो. पळयत जाल्यार आवयचें पावल काळेंच जावन बरेंच सुजलेलें. तशीच आवय म्हाका हातीक धरून थंयच लागींच तुकले झाडेकारागेर गेली. तुकलो झाडेपाल्याची वखद दितालो आनी झाडो घालतालो. तेणें आवयच्या पांयाक बरें करून निरखून पळयलें. फुटलेले वखलाच्या एकाच ग्लासांतसून पळयत म्हणपाक लागलो, दांत मोडोन उरलो कसो दिसता. तेणेन मागीर आवयचोच एक केंस घेतलो आनी दोनाय हातांनी धरून सर्पान चावो घेतलेल्या जाग्यार वयर सकयल ओडूंक लागलो आनी म्हणपाक लागलो, 2 दांत आसात
हे फुरशेंच चाबला तुका. विखारी आसता तें, चाबता आनी वळोन परतोन पळयता तसलें. तुकलो तरेतरेचे पाले वांटून आनी पाळां झरोवन आवयक पिवपाक दितालो आनी परत परत झाडेपाल्याच्या खांदयांनी माथ्यार झाडो घालतालो आनी तोंडाच्या तोंडात बेगी बेगीन मंत्र कशें कितें तरी गुणगुणटालो. आवयचे पांयाचे जांघे पर्यंत काळशे काळशे डाग दिसताले. आवयच्यान आतां सारकेंच नजो जाल्लें. तशीच आवय म्हाजें परत परत तोंड पुसून म्हाका सांगताली, पुता रडो नाका, कांयच जायना म्हाका, हांव बरी आसा. तुकल्याचे बायलेन म्हाका ग्लास भरून उदीक दिलें. हांव तें उदीक घटा पियालो. म्हाका ताने वांगडा खूब भूकूय लागली, पूण म्हाजे भुकेर मात्तूय लक्ष नासलें. हांव जरी व्हडल्यान रडनासलो, पूण म्हाजी दुकां कशींय थारनासलीं. आतां बरोच काळोख जाल्लो. 2-1 वरां ती वखदां पिवोन आनी त्या झरेल्ल्या पाळांचो मेथो जिबलेक घासून आवय सामकीच जाम जाल्ली. मागीर तुकल्यान आवयक तांबयो भर मिठाचें उदक पिवोंक दिलें. तेन्ना आवय फकाफक ओंकली. खुपूत वोकोन मातशें रगात पासून वोकोन पडलें. तितल्यान तुकलो म्हणपाक लागलो, चडशें वीख भायर पडलें, आतां जिवाक कांय भंय ना. आनीक मातसो वगत आमी तेंगेर बसलीं. तुकल्याचे बायलेन आमकां खुटी च्याव पिवोंक दिली. आतां आवयक खूब बरें दिसलेलें. आवयचे गांठीक कांय नासलें. तरी आवयन तुकल्याक विचारलें, कितले पयशे दिव रे बाबा. तितल्यान तुकलो म्हणपाक लागलो, कितें गे, तूं पिशी बी जावनाय मगे. तुज्या घोवान आमचेर खूब उपकार केल्यात, तांकां आमी केन्नाच विसरूंक शकना. आयज आसलो जाल्यार भुरग्यांचे खूब लाड करतलो आसलो. तसोच मागीर आवयन म्हाका हांडीर घेतलो आनी घरची वाट धरली. तर सीड डायरीच्या आयच्या भागात तुम्ही आयकताले बाब गुरुदास शिरोडकर हाणें बरयल्ली कथा तो एक दीस. तुमकां आयची आमची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक करात, कॉमेंट करात, शेअर करात आणि आमचो चॅनल सबस्क्राईब करात. तशेंच जर तुमकां दिसता की तुमच्योय कथा सीड डायरीत आसपावीत जावच्यो जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करात. धन्यवाद.